व्यवस्थित भाषण करीन असताना पर्रीकरान विधानसभेत मांडलो अर्थसंकल्प। नव्या धोरणांचो नव्या योजनांचो असलो उणाव। फुडाराक गोंयकारांचे मानगुटेर बसू येता टॅक्साचे भूत। लोकसभा वेंचणुकेत लोकांक जाय काँग्रेसीचो सर्वमान्य उमेदवार। मोदी परत सत्तेत येवंक फावना। चर्चे खातीर दक्षिणायन अभियानान हाडले सगळ्या पक्षांक एकठांय। विजय तू तुझो बी प्लॅन चालीक लायच। सुदीन ढवळीकरान गोवा फॉरवर्डाक दिले आव्हान। पोटवेंचणुकेत उमेदवार उबो करप हो म्हजो निर्णय न्ही। रस्त्या कुशीक कोयर उडयशात जाल्यार करतले खर कारवाय। मुरगांव पालिकेची लोकांक शिटकावणी। सुको आणि ओलो कोयर वेगळावन दिवपाची केली सुचोवणी। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। सेगीत दुसऱ्या वर्सा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान व्यवस्थित भाषण नाशिल्लो अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडलो। ताका लागून ताची नवी धोरणां वा येवजण्यो कळपाक शकल्यो नात। 14% अर्थसंकल्पी खर्च वाडयल्लो 19,500 कोटींचो अर्थसंकल्प पर्रीकरान मांडला। महसुली शिल्लक आशिल्लो पूण आर्थीक तूट दाखोवपी अर्थसंकल्प आनी ही तूट भरून काडपा खातीर कसलेच तरेचे कर लावूं नाशिल्लो अर्थसंकल्प। जोश सामको उंचायेर पावला आनी म्हाका पुराय होश आसा अशा उतरांनी पर्रीकरान विधानसभेत बसूनच 7 मिनटांचे भाशण केलें। आपण ह्या अर्थसंकल्पात शेती, शिक्षण, भलायकी, माहिती तंत्रज्ञान, रोजगार, साधन सुविधा आणि आर्थिक उदरगतीचेर भर दिला अशें ताणें सांगलें। Sir, I take this opportunity to present the budget, the fiscal profile for the year 1920. The total gross budgetary expenditure works out to be 19,548 crores for the year 1819. अर्थसंकल्प मांडून जातकीर येणावळ कितली आणि खर्च कितलो ताचो ताळेबंद अर्थ सचिव दौलत हवालदारान विस्कटावन सांगलो। मात सरकारची धोरणां हे राजकीय निर्णय असतात, तेन्ना आपूण ताचेर कांयच उलोवपाक शकना हें ताणें स्पश्ट केलें। पत्रकारांकडेन उलयतना मुख्यमंत्री हजर नाशिल्लो। Now the total budget size is 19,548 crores. Now there has been an increase of 14% compared to the earlier year. That is the current year. The second important feature is it's a revenue surplus budget. Consecutively for the third time, the revenue surplus amount is 455 crores. The fiscal deficit is 1.67%, which is well within the limits. That's the 3% is the limit. The fourth important thing is this is the first time the budget is digital. In the sense it's a paperless budget. We are seeking vote on account, which will be sought tomorrow. That is for 5 months. The capital expenditure even for the current year is 4,886 crores. How much is the debt servicing? Debt servicing is about 2,400 So total. That is what. Yeah, no, there's a market borrowing. 2,400 is a market borrowing. Okay. Proposed market borrowing for the next year. But how much is the interest component? Interest component probably about 1,200 crores. This budget doesn't include any tax proposals or new schemes, which will come in a due course of time in the year. No news. No. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातले कोणूच अर्थसंकल्पाचेर आपली ठोस प्रतिक्रिया दिवपाक शकले नात, कारण मुख्यमंत्र्यान विस्कटावणी करपी भाशणच केलें ना। तांकां खंय अर्थसंकल्प समजून घेवपाक आनीक थोडो वेळ जाय। I'm happy because agriculture is being cited as one of the most focus areas in the coming budget. So it serves our political ideology of Goinkarpan and Goa going green. बजेट जे आयज सीएमान हावजाक जे दवरल्लें आसा तेजें कितें रिएक्शन दितलो म्हणल्यार बजेट तशें कांय वाचली ना आनी इलेक्ट्रॉनीक दवरले कारणान तें आमकां आतां पळोवचें पडटलें पयलीं आनी त्या बजेटा भितर कितें आसा कशें आसा तें आमच्या एक आमकां फॉर आसा गोंयची जनतेक फॉर आसा काय ना तेजें रिएक्शन दितलो जाल्यार तें सगळें बजेट पयलीं आमकां आयकचें पडटलें आनी तेजे उपरांत रिएक्शन दिवंक शकता। विधानसभेंतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता, खबराकार क्लिंटन डिसोजा आणि व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।
अर्थसंकल्पातली आर्थिक तूट भरून काडपा खातीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान कसलेच कर लायिल्ले नात. पूण अर्थीक विश्लेशक आनी म्हालगडो पत्रकार प्रकाश कामत म्हणटा आयज नाजाल्यार फाल्यां सरकार कर वाडोवपाक शकता. ते दिश्टीन फाल्यां गोंयकारांक कितें भोगचें पडटलें तें ह्या अर्थसंकल्पात सांगिल्लें ना. बुधवारा विधानसभेत मांडिल्ल्या अर्थसंकल्पाचेर गोवा 365 असेंब्ली ऑडिट हे आपले कार्यावळीत प्राथमीक स्वरूपाची चर्चा केली. तेन्ना अर्थीक विश्लेशक आनी द हिंदू ह्या दिसाळ्याचे सहाय्यक संपादक प्रकाश कामतीन अर्थसंकल्प विस्कटावन सांगलो. भांडवली शिल्लक जरी दाखयल्या तरी प्रत्यक्षात तूट उरतली आनी ते खातीर कर लावचे पडटले. पूण ते ह्या अर्थसंकल्पात दाखयल्ले नात हें कामतीन सांगलें. हाऊ फिस्कल इज डिफरंट फ्रॉम रेव्हेन्यू. रिव्हेन्यू म्हणजे तुका सांगलें रिव्हेन्यू इन्कम सरकाराचें जे येता ते आणि जो खर्च तो. रिव्हेन्यू खर्च पूण इतल्याचेर सरकार चलना. चलना. सरकार कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटाचेर चलता. म्हणजे जे सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता, प्रोजेक्ट तयार करता, म्हणजे आमकां dams भांडवली बांदता, गुंतवणूक. भांडवली गुंतवणूक जी करता आनी भांडवली खर्च करता ताज्या खातीर. सरकार इतली गुंतवणूक करतले आपल्या कडेन पयशे आसतलेच म्हणून ना, नासतनाय करतले. म्हणजे कशें करतले? बोरोवींग करतले वेगळे वेगळे तरेन. सो ही बोरोविंग्स रिफ्लेक्ट करपी जो इंडिकेटर आसा तो फिस्कल डेफिसीट. तो हांगा तर तूं पळोवशी जाल्यार तो 1418.65 crores दाखयता. पब्लीक डेट रिसिट्स आर एस्टिमेटेड 2432.88 crores. 2432.88 कोटी. हाका लागून तुजें फिस्कल डेफिसीट 1418.65 जाला. आनी तुवें रिसोर्स मोबिलायझेशन ताणें नवीन टॅक्सीस किंवा नॉन टॅक्स रिव्हेन्यूचें प्रयोजन दाखोवना. आयज जरी हांगा टॅक्सीस चड कांय लायिल्ले नासतले जाल्यार ते तरी की ते आसचेना असो फाल्यां आसचेना अशें ना. फाल्यां वर्सभराक ते येत रावपाक शकतात. केंद्र सरकार पळयलें ना तुवें कशें करता तें पेट्रोलाचेर. हय. पेट्रोल ते बजेटा पयलीं आसतालें ते बरोबर. भायर काडलें कांय वर्सां फाटीं आनी मदीं मदीं जाय तेन्ना ते वाडे. ह्या अर्थसंकल्पात कितें आसा आनी कितें ना तें समजून घेवपाक जाय जाल्यार ही भासाभास मुजरत पळयात ह्या खबराचित्रा उपरांत. गोवा 365 ब्युरो पणजी. लोकसभेत उमेदवार वेचून धाडपाची तांक आशिल्ले गोंयांत दोनच पक्ष आसात, भाजप आनी काँग्रेस. पूण राज्य घटनेंतल्या मुल्यांक कडेन एकनिश्ठ आशिल्लोच उमेदवार खासदार म्हणून वेंचपाक जाय. तेन्ना ह्या दोनूय पक्षांनी आनी खासा करून काँग्रेसीन अशे नवे उमेदवार लोकांक दिवचे अशी मागणी नागरिकां कडल्यान जावपाक लागल्या. दक्षिणायन हे संघटनेन आपयल्ले सर्वपक्षीय बसकेत ही मागणी जाली. दक्षिण गोंयची काँग्रेसीची तिकेट नामनेचे वकील आनी राजकीय विश्लेशक ॲडव्होकेट क्लिओफात आल्मेदाक दिवची अशी मागणी कांय जाणांनी केली. हो प्रगत समाजात ख्यास्त घडोवपाचो योग्य उपाय. सध्याचें केंद्र सरकार लोकशाय, सेक्युलरिझम, व्यक्ती स्वातंत्र्य सोंपोवपाचें काम करता. पड्ड्या भायर लोकशाय दाखयता पूण भितर राजेशाय चलता. तें सकयल देंवोवपाचो वेळ आयला असोय विचार फुडें आयलो. बसकेक हजर रावन निर्मला सावंत, दोतोर फ्रांसीस कुलास, ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे, राधाराव ग्राशियस, सेराफीन कोथा, सिद्धेश भगत, सिद्धार्थ कारापुरकार, मुझफ्फर हुसेन आनी दत्ता दामोदर नायक हांणी विचार मांडले. काँग्रेसीचे विरोधक आशिल्ल्या कांय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी खंयचे परिस्थितीत परत केंद्रांत भाजप नाका अशें सांगत काँग्रेसीक तेंको दिवपाची तयारी दाखयली. राज्यघटनेंतली मुल्यां तिगोवन दवरपा खातीर आपापसांतले भेद विसरून एकठांय येत सेक्युलर उमेदवार वेचून दिवपा खातीर वावुरपाचेरय एकमत जालें. पळयात मानिस्तांनी उक्तायल्लीं ही मतां. You see, Modi has no courage to face a press conference. What sort of prime minister are you? 5 years are not facing a press conference, and you are expecting us to support you for parliament. Now we have a prime minister who does not allow himself to be cross-examined. What the press does is cross-examination, what we do in court. And 5 years we have a prime minister who only talks without answering any question. We don't want such a prime minister. It is for this reason that today I am willing to support the Congress with a request that give us a good candidate. असले लोक जे कॉन्स्टिट्यूशनाकडे डिसऑनेस्ट जातात, लॉयल रावनात, एलिजन्स कॉन्स्टिट्यूशनाक दिनात, ते राष्ट्रद्रोही, एंटी नॅशनल लोक. आणि असले राष्ट्रद्रोह्याक जितले पयस दवरूंक जाय तितले आमच्या देशाक बरें. आणि आता ती संधी येता. And as for you also, you all know, the golden opportunity for us to make a change is already arrived. And that's nothing but election.
म्हाका दाखोवचे प्रायम मिनिस्टर अजून पर्यंत कितली प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतला. डिमॉनिटायझेशन म्हणून काढले की रात्यां भितर आयलो आनी सांगपाक लागलो फाल्यांच्यान 500 आनी 1000ची नोटी बंद. म्हणजे हेचे स्वताचे बेस्ट चल्ले कशें. एक हुंदीर सोदपा खातीर तेणी आख्खे घर जळयलें आनी ताका लास्ट आतां हुंदीर सुद्दां मेळूना. टुडे हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम आर नॉट इन डेंजर. लक्षात दवरा. टुडे वॉट इज इज डेंजर इज इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर. तुमकां जाय ते उलोवपाक जाय, जाय ते खावपाक जाय, जाय ते करपाक जाय, पयलीं परमिशन घेवपाक पडटा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मंत्री विजय सरदेसायान प्लॅन बी अंमलात हाडचो अशें आव्हान MGPचो मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलां. पोटवेंचणुको लडोवपाचो निर्णय ताचो न्ही जाल्यार तो MGPचे कार्यकारी समितीचो. ताची तातूंत कसलीच भुमिका ना अशेंय तो म्हणटा. पळयात पुराय बातमी. सरकार बरखास्त करपाचो मोगोचो विचार आसा जाल्यार ताचे कडेन प्लॅन बी आसा अशें विजयान म्हणिल्लें. तशेंच खंयचे परिस्थितीत तो सरकार बरखास्त जावपाक दिवचो ना अशें तांणी सांगिल्लें. भायर सरता म्हणून जर करतलो जाल्यार पयलीं एक्झिक्युटीव कमिटीची मिटींग आसपाक जाय. हो पयलो प्रश्न. विजया कडेन जर बी प्लॅन आसा ताणें तांकां घेवन सरकार करचें. तातूंत कितें. सचिवालयातल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. दर्यावेळो निवळ करपा वेल्यान विरोधकांनी पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकाराचेर हल्लो चडयलो. 2.5 कोटी रुपयांचे निविदेंतले 105 दीस पुराय जावचे पयलीं दृष्टी कंपनीन दर्यावेळो निवळ करपाचें कंत्राट कित्याक सोडलें असो प्रस्न वेळीचो आमदार फिलीप नेरी रॉड्रिक्सन विचारिल्लो. पर्यटन खात्यान 2011-12 वर्सा दक्षिण गोंयांतल्यो दर्यावेळो निवळ करपा खातीर 80 लाख आनी उत्तर गोंयांतल्यो दर्यावेळो निवळ करपा खातीर 90 लाख रुपयांच्यो निविदा काडिल्ल्याचो विशय फिलीप नेरी रॉड्रिगिसान उपस्थित केल्लो. पूण 2012 वर्सा ह्याच कामा खातीर 7 कोटी रुपयांची निविदा काडिल्ली अशेंय ताचें म्हणणें. बंद केल्या उपरांत आमकांय चॅलेंज जाली. अरे हो मदींच बंद करता. मार्च पर्यंत एक टर्म आसलेलो. मदीं बंद केलें. आमी आनी वेळ करून आमच्या डिपार्टमेंटान पावल घातलें आनी डिपार्टमेंटान मनीस घातले आमच्या लेवलाचेर. आमी डिपार्टमेंटान सगळे कडेन काम करपाचें चालू केलें. बीच क्लिनिंग आतां मोठो एक टेंडर केला आतां ह्या वर्साक. तेजो कॉस्ट जाता अरावंड 55 crores. हांव नको सारजा फिगर. 55 crores. स्पीकर सर, हो आतां टेंडर कोण कारणाक लागून बंद आहा तो प्रोसेस बंद आहा हांव नको. बट म्हजो प्रश्न येता की कोणें प्रिपेर केला हो एस्टिमेट फॉर दीस टेंडर. whether the agency who prepared the estimate has required qualification to do so. हे करपा सारकें तेका expertise आहा. whether the department has enough qualified staff to go into the estimate which is prepared by the agency of whoever consultant. And the tender process, what are the reasons for to keep on hold the present tender of rupees 55 crores regarding the beach cleaning? Minister सांगचे 100% आमकां ह्या गट्सा फूल बीच क्लीन करपाचें आनी क्लीन दवरपाचें आमचे कडेन कापासता आनी ह्या गव्हर्मेंटा कडेन. तेजे बद्दल तुवें कसलीच काळजी घेवपाची चिंता ना. सिर्फ तुवें बोट दाखयचें खंय गार्बेज आहा आनी ती क्लीन केन्ना करता काय म्हणून हें दाखय. तें हांव मानता तुका. परवरेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार. दारांत भोवून कोयर एकठांय करपी पालिका कामगारांक सुको आनी ओलो असो वेगळायिल्लो कोयर दियात अशें आवाहन मुरगांव पालिकेन लोकांक केलां. रस्ते कुशीक कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करतलो अशें नगराध्यक्ष म्हणटा. कोयराचे समस्येचेर चर्चा करपा खातीर मुरगांव पालिका नगराध्यक्ष क्रितीश गांवकारान बुधवारा पुलीस निरीक्षक नोलास्को रापोजो, येरादारी पुलीस, मुख्याधिकारी आग्नेलो फर्नांडीसा सांगातान बसका घेतली. आमी आज मिटींग करून एक डिस्कस केल्लें आसा, एक डिसायड केल्लें आसा की गार्बेज आमकां सेग्रिगेटेड गार्बेज जाय आनी जे पळय तुका डार्क स्पॉट्स आहा वास्कोन ते जे लोक भायले हाडून उडयता तांकां आमी फायन घालपाचें आनी तशेंच पुलिसांक सांगलां की तांकां अरेस्ट करचें म्हणून. तरी म्हाजो एक रिक्वेस्ट सगळे वास्कोकारांचे खातीर की सगळ्यांनी वास्को निवळ करपाचे खातीर गार्बेज जी आसा ती आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर्स आसा तांकां दिवची, भायर उडोवची न्ही. जर कोणी उडयता जाल्यार त्या सिटीजनांनी येवन आमकां सांगचें कोण पळयता ताणें की अमक्यानी उडयलें म्हणून आमी ताचेर एक्शन घेतलें. आयज आमच्या सायटीर वचून पळोवचें जाल्यार डंप वाडलो आसा. हें कारण कितें की सेग्रिगेटेड आमकां गार्बेज दिनात आनीक जर सेग्रिगेटेड जर गार्बेज दिली जाल्यार ती प्रोसेस फास्ट जातली
म्हणून म्हाजो रिक्वेस्ट ताका लागून हांवें आयज मिटींग घेतल्या आनीक डिसायड केला की आमकां सॅग्रिगेटेड गार्बेज घेवची नाजाल्यार आमचे स्टाफ आसा ते घेवपा ना तुमची गार्बेज. We discussed about throwing out garbage by the roadside. So in this regard, we will provide all assistance to the municipality, and if required, we will take action in 24 hours. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. महात्मा गांधीन शांतिकायेचो संदेश दिला, पण भारतातले कांय राजकीय पक्ष लोकांमदी फूट घालपाचे यत्न करतात असो आरोप अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचो समन्वयक के.बी. कृष्णमूर्थीन केला. काँग्रेसीन बुधवारा काँग्रेस हाऊसात महात्मा गांधीची पुण्यतीथ पाळली. काँग्रेसीचे जनसंपर्क अभियाना खातीर कृष्णमूर्ती सद्याक गोंय दौऱ्याचेर आसा. ताणे आनी काँग्रेसीच्या हेर फुडाऱ्यांनी महात्मा गांधींक आर्गां ओंपली. 30 जानेवारी 1948 नथुराम गोडसेन गांधीची गुळी घालून हत्या केल्ली. Today is a very emotional day for everyone in this country, where the father of the nation was violently gunned down because some people who did not accept his ideology for a good India, for a peaceful India, for a co-living India. Bapu has given the greatest doctrine to us, which was included in his prayer. Raghupati Raghava Raja Ram, Patit Pavan Sita Ram, Ishwar Allah Tero Naam. And that now some reactionary forces, some political parties are trying to break the citizens of this country, divide the entire secularism. This is not good for this country. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वीज खात्यांतल्यो कांय फायली शेणल्यात. वीज मंत्री निलेश काब्रालान पुलिशेंत तशी कागाळय केल्या. फाटले कितलेशेच वर्सां सावन वीज खात्यांत लायनमन म्हणून कामाक आशिल्ल्या कंत्राटी कामगारांक कायम करपाची मागणी आदलो वीज मंत्री दिगंबर कामत आनी तांच्या कांय वांगड्यांनी केल्ली. ह्या वेळार ही म्हायती मुखार आयली. दिगंबर कामत वीज मंत्री आसतना 2005 ते 2006 वर्सा LDCचे 25 जागे भरिल्ले. ते नोकर भरतीची फायल शेणल्या अशें काब्रालान सांगले. दिगंबर कामत वीज मंत्री असताना वीज खात्यान गोवा रिक्रुटमेंट सोसायटी अंतर्गत 25 कामगारांक कंत्राटी पद्दतीचेर सेवेत घेतिल्ले अशें काब्राल म्हणटा. कांय वेळा उपरांत तातूंतल्या 18 कामगारांक कायम केल्ले, जाल्यार 7 जाणांक सेवेत कायम करूंक नाशिल्ले. ह्या 7 जाणांक कित्याक सेवेत कायम करूंक ना हाचे फाटलें कारण ताका कळपाक जाय. फायल शेणिल्ल्यान तो तांकां कायमय करपाक शकना. काब्रालाच्या ह्या वक्तव्याचेर कामत फुर्योज जालो. I will ask honorable colleague of mine, honorable member Digambar Kamath, because he was the power minister then. Maybe he will be putting on light in me. I am not aware of this. Let them see. No, I said I will take help. I said, Speaker sir. Honorable I Minister said I is will not take help. aware that Minister does not recruit anybody. It is the departmental officers who do the recruitment. Minister is not even concerned with the recruitment. If the minister is not ready to take action, let us appoint a house committee and ensure that there is a proper inquiry to find out who is behind in this missing files. I have said that I have been trying to trace this file of 2005-06 where 29 people were supposed to be regularized as per the government then, and I think you were the chief minister then, and in that, or whoever the chief minister from your side, did not take all of them. 7 are still languishing for so many years. I am trying to see why it has happened that, and I will inquire. I have also told you that I am on record of this house, on my table, on my feet, saying that if we don't file the file, we will find a FIR and I will do the necessary investigation of going in the depth of the file and finding it, Speaker sir. पयलींच्या सरकारान लायनमन हेल्पर म्हणून कांय बायलांची नेमणूक केल्ली, पूण तांकां सेवेत कायम केली ना. बायलां जर खांब्यार चडपाक शकतात जाल्यार वीज खातें बायलांकूय लायनमन हेल्पर म्हणून सेवेत घेतले अशें काब्राल म्हणटा. लेडीजूय अपॉइंट केल्ल्या लायन हेल्पर म्हणून अपॉइंटमेंट माझ्या कडेन जाल्यार दिता आनी आमच्या गव्हर्मेंटान करूं ना स्पीकर सर. आतां तेंकां कशें आमी करप, आतां लायन हेल्परांक कशें आमी पोलार चडप आनी कशें तेंचे कडेन पास करप. इफ दे आर रेडी टू डू, म्हाजे कांय प्रॉब्लम ना स्पीकर सर. आमी विल कन्सिडर इट.
But there is lot of discrepancy, Speaker sir. If ladies are climbing as land helpers, we will see that they will be given the job, Speaker sir. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार. खण प्रश्नाचेर 15 तारखेच्या आदी निर्णय जातलो, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक म्हणटा. 31 जानेवारीक भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाहक मेळून खण प्रश्नाचेर ताचे कडेन चर्चा करतलो अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान सांगले. कुडणेच्या खण पेडेस्तांनी बुधवारा खासदार श्रीपाद नायकाची भेट घेतली. ह्या वेळार खासदारान खण प्रश्नाविशीं म्हायती दिली. अमित शाह गोंयांत येवपाचो आसा, तो येतकीर बरी बातमी दितलो अशी आस्तय ताणें उक्तायल्या. आयकात तो कितें म्हणटा तें. सामान्य मनीस आपले हातपाय हालून सगळें तुमी आपलें पोट भरपाचें कोण चोरी नाशिल्ले, येदें व्हडलें करपाची गरज नाशिल्ली. पूण ते सगळें फाटल्या विचार खबर आहा. आमचे अध्यक्ष आमी आतां 31 तारखेक सांजचे आमी अध्यक्षाक मेळटले. अध्यक्षांनी आमकां सांगलें की गोंयांत येतलो, म्हणजे मागीर गोंयांत येता आसतना ह्या सगळ्या गोश्टीची बरी न्यूज आमकां हाडटलो अशी आमची अपेक्षा आसा. लक्षांत आयलें आनी ती हाडची ताणें अशें म्हणून आमी 31 तारखेक ताका मेळटले. आनी 9 तारखेक ह्या सगळ्याचे अशी आमच्या अपेक्षा प्रमाणे 9 तारखेक ताजो उच्चार तो करतलो अशें म्हाका दिसता. कन्फर्म ना जाल्यार खंय तरी आनी ताच्यान चड पयस वचची ना. पार्लमेंट 13 या 14 तारखेक सोंपता, ताचे भितर हो 15 तारखेचे पयलीं निर्णय जातलो. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. निजे गोंयकार रिव्होल्युशन फ्रंटाच्या अध्यक्षपदाचेर सुहास पेडणेकर आनी उपाध्यक्षपदाचेर सुरेश नायकाची नेमणूक जाल्या. बुधवारा वास्को घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत पक्षाचो म्हणयारो चंद्रशेखर वस्तान हे विशीं म्हायती दिली. पक्षाच्या विरोधात कारवायो केल्ल्यान फ्रंटान अध्यक्ष संजय रेडकार आनी उपाध्यक्ष सुरेश बर्वेक पक्षांतल्यान काडून उडयले अशें वस्त म्हणटा. आयकात तो कितें म्हणटा तें. 30 तारखेक आमी डिसिजन घेतली की आमचो जो न्यू प्रेसिडेंट आसा हेका आमी त्याच्यात मान्यता हे केली रेजोल्युशन घेवन, आनी 10 तारखेक एका पार्टीचो अध्यक्ष म्हणून जाहीर केल्लो आमी. 10 फेब्रुवारी जानेवारी 10 तारखेक आमी डिक्लेअर केला प्रेसिडेंट आमचो सुहास पेडणेकर आनी सुरेश साजी नायक हो वायस प्रेसिडेंटान आसा. हे संजय रेडकार आनी बर्वे यांचे पार्टीचे कडेन कसलेच संबंध ना. आनी आयज आमचे ऑफिस बेरर सगळे एक कडेन आसा. आयज ते पार्टीचे दोगूच जाण भायर आसा, तेन्ना आमी तेंचे चड उलयना. पण आमच्या पयलींच्या प्रेसिडेंटान कांय काम करूंक नासलें म्हणून ह्या आमच्या सगळ्या ऑफिस बेररान म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून निवडलेलो आहा. तेन्ना म्हाजें काम आहा की गोंयकारा खातीरची ही पार्टी आहा. नीज गोंयकार म्हणजे आमची ही गोंयकाराची पार्टी आहे, म्हाजी पार्टी न्हू. तेन्ना ही सेवा करपाक सगळे आमचे ऑफिस बेरर्स कार्यकर्ता आनी गोंयच्या पब्लिकान साथ दिवपाची इतकेच म्हणणें आहा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.